गिरेस्त मनीस आनी लाजार वोपार लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20/16 वोळ 19 ते 31. कोण एक गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक सोणी वस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा बरीं बरीं जेवणां करून दादोशी जियेतालो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चोवनांनी बरोन ताच्या दारवंट्याची पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजा वेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणीं लेगून येवन ताचीं चोवनां देंवतालीं. मागीर एक दीस तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. एमकोंडांत आटे विटे पुगता आसतना ताणें आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक पयस देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राहम बापा, म्हजे चुचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तोंड करूंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव बारी वळवळटां. आनी अब्राहमान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटूच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा तावन तुमचेशीं वचूंक सोदीत जाल्यार तांच्यान जायना. न्हय म्हूण टूय तावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचें आनी तुमचें मोदें मोठें व्हडलें पाताळ तिरायल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड, म्हूण तुजे लागीं पोरांतून मागतां. तर म्हाका 5 भाव आसात. तेय हे वळवळचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिरकावचें. पूण अब्राहमान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें ताणें आयकुचें. पूण ताणें परतून म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशीं वचत जाल्यार तें जिवीत बदलतलें. शेकी अब्राहमान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकनात जाल्यार मेलेल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.